Jesu mogal udan kitlo mowal isang so ang cisenggi di sadrauta ang kasabar seleita David mogasu pakurtaci kiti borti nirmoti sadaryoto veci kutmyan kutlutterta आपल्या श्रद्धां नाडयता Jesus somia sesnatau mau berdelia mantau sai batu sobuka seperterta namaskar satu amso iștea मोगाळ भावा भयणीनो या सकाळीच्या वेळा या बहुपवित्र साक्रामेंता समोर आम्ही सांगाता जमल्या दुर्लभ जेसू मोगाळ उदार गीत गावचे मुखांतर या आराधनांत आम्ही भितर सरता आसतना त्या जेजूचे ते अजारपण या आराधनाच्या वेळार मिसाच्या बलिदानांत भितर सरता आसतना विविध रूपांनी
ताचे संगतपण आमकां मेळोवंक आसा. देखून मोगाळ बाबा भयणी, पयले सावन आयचो वो नवो दीस आमकां फावो करना. ह्या आराधनांत वांटले जावचें भाग आमकां फावो करना. ह्या देव मंदिरांत आमकां सांगाता आडलेल्या पासत त्या सोम्या जेजूक आमी अर्घां दिवया. आज आमी नियाळ करूंक वेसो विशीव आनी मागचे त्या सावन प्रत्येक जावन खाजारी जोड्यां बसत आनी प्रत्येक जावन ह्या खाजारी जोड्यां मुखांतर कुटुंबा जिविताचे एक वेंग तुमी मारल्या आनी फाटल्या 7 वर्सां तावन ह्या कुटुंबाच्या जिवितांत एक दादलो एक स्त्री जावन एक खाजारी जोडे जावन तुमी तुमकांच समर्पण दिलां. ह्या वर्त्या देण्या पासत आज आमी देवाक ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर अर्घां दिवंक ह्या सकाळच्या वेळार आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या. सक्रामेंतांत खरोच अजरसच्या मोगाळा जेजू, म्हज्या मोगाळ इश्टा, तुका काळजांत तावन हांव मान बागयतां. ह्या भोव पवित्र उंड्या रुपार तूं खरोच आमचे खातीर अजर आसाय. ह्या तुज्या वर्त्या देण्या खातीर काळजांत तावन तुका अर्घां दितां. तुका आमी आराधन करता. तुवें केल्ल्या सर बरेपणाचो आमी उगडास करता. आमच्या अंतस्करणाच्या गुंडाय तावन तुका आमी वगळसिता. मोगाळा जेजू, आमची अंतस्करणां जाणा असो देव तूं. आमची मेठां, आमची चिंतनां शेगूण कळीत आसून आमकां सोलोवचो देव तूं. ह्या घडये तुजे समोर आमकांच तुका भेटोवंक आमी आयल्या. आमची खंत बेजाराय, आमची भिरांत, आमची पिडा शिडा प्रस्तुत घडये आमकां दोसतात त्यो सोर आठावळी आमचें सर्वस्व, म्हजें म्हणलें कितें आसा तें सर्व तुज्या पांयां तळा ह्या वेळार हांव समर्पितां. हो थोडो वेळ तुजे समें कसितना तुजो दैविक सांगात आमकां तूं फावो कर. मोगाळा सोम्या, ह्या वेळी तुजो आनी म्हजे मदलो दैविक संबंद सडय अशें हांवें खऱ्या भावार्थान तुका आराधन करूंक कृपा दी. तुजो दैविक उजवाड, तुजें दैविकपण बगोवंक म्हाका कृपा दी. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमची नदर, आमचे दिश्ट आमच्या समोर आसच्या ह्या सोम्याचेर आमी कसोवया. आमचे खातीर सदांच तो राखण आसा. आमचो कळनासतना तो मोग करता. ताका आमी रूप पळोवंक सकनाव तरी ताणें आमकां ताच्या मोगाची मनशां आमकां दिल्यांत. तांचे मुखांत ताचो मोग आमकां ताणें उगडावपो केला. देखून ह्या सुवाळ्यार आमचे दिश्ट हांगासर आसच्या ह्या सोम्याचेर आमी कसोवया. आनी म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत आयच्या दिसा ह्या आराधनांत वांटेली जाता आसतना म्हाका कसलें बेसांव जाय, हे बेसांव म्हज्या जिवितांत मेळचे खातीर आज वो थोडो वेळ त्याग करन, सॅक्रिफायस करन त्या जेजूच्या पांयां तळा हांव आयलां, हांव आयल्या.
धर्मकाळ भावा भयणी तुज्या मोतयेंत आसा तुज्या काळजांत आसा तें साव ती आशा तो हत्रेग ह्या वेळा सोम्याच्या पांयां तळा सोम्याक तूं समर्पण दी सोम्याक असाध्य म्हणल्यार कितेंच ना जायते जण ताका सोदून आयले ताचो फाटलाव करून आयले कित्या खातीर ते आयले कसली आशा दवरून ते आयले सक्कर तांकां फावो जालें जाल्यार तूं आमचो कळनासतना मोग करता देखून ताणें आशिल्लें ताणें मागल्लें तांकां ताणें दिलें तर मोगाळ बाबा भयणी तांचे मोदें आमी एकलो जावया एकली जावया त्या सोम्या मुखार ताचो एक पूत जावन ताचें एक दूज जावन ताचो एक भाऊ जावन ताची भयण जावन ह्या वेळार आमी आसाव तर त्या जेजू लागीं आमी मागया जेजू लागीं आमी उलोवया जेजू आमची काळजां म्हणा जाणा आसा तर म्हज्या जिवितांत कितें जाय तो म्हाका दितलो म्हजी आशा तो बगयतलो म्हाका तो संतोश दितलो ह्या चिंतनांनी आमचें तेसांव ह्या आराधान आमी सोम्याक आमी करूंक फुडें सरया सर आमी बसया मोगाळ बाबा भयणीनो आमच्या कुटुंबाचेर एक नदर आमी मारली जाल्यार एका भुरग्याच्या जिवितांत आवय एका भुरग्याक मोगाची एक व्यक्ती बापूय त्या भुरग्याचो मोग करता तरी आवय संगी तें भुरगें संतोशान ताचो वेळ करसूंक आशेता जेन्ना एका भुरग्याक ताच्या आवयच्या ऊब मेळटा आवयच्या पासल्यान तें एक जाता तो ताका कितेंच भिरांत ना कित्याक त्या भुरग्याचो मोग करची आवय थंयसर आसा वय मोगाचेनो आमच्या जिवितांत आमकां कसलेय भियाविणें रावूंक आमचो इश्ट आमकां आपयता आमचो इश्ट आमकां सांगात दिता हांवें थोडेच वेळा आदी म्हळें ताणें आमकां जायत्या मनशांक फावो केला आनी त्या मनशां मुखांतर तो आमचो मोग करता आनी आमच्या तो संतोश दिता तर आमी बसुल्ले कडेनच एक गायन आमी गीत गावया कन्नडा आनी त्या गितांत त्या सोम्याचो सांगात विविध रितींनी म्हाका मेळटा आसतना तो अणभव म्हाका खंयच्या रितीन जाला खंयच्या रितीन आमी तो जोड घेवयेत म्हणून समजूच्या मुखांतर आमच्या जिवितांत देवान दिल्ल्या मनशाचो मोग करूंक आमी शिकया ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಹಾಲೆಲೂಯಾ Alleluia, 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 alleluia.
ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು, ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ಸಮಯದಿ ಗುರುವಾರು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಿ ದೇವರಾಗಿರು, ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ಸಮಯದಿ ಗುರುವಾಗಿರು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಿ ದೇವರಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Hallelujah, 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 Hallelujah. वही मगाळ बाबा बहिणीनो, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾ बाळलारेनो. आमच्या सुकुटुंब आश्चर्याक नदर गेल्यार मगाळ बाबा भयणीनो, पळया देवान आमच्या आवयक दिला, त्या आवयचो मोग तो अपरिमीत. जेन्ना आपण गर्भेस आसा म्हणून ती समजता, त्या गडयेत तावन आपल्या कुशव्यांत आसलेल्या त्या बाळाचो ती कळनासतना मोग करता आनी आपल्या पोतीक संशय मुखांतर तो संतोष ती अणभव करता आनी ती वांटून घेता. तुमच्याय वा तुमी गर्भेस जाल्लो तो दीस आनी दाक्तरान तुमकां सांगली ती घडी तुमी उडासा काडा आनी त्या घडये तुमकां जाल्लो तो संतोष उल्हास आनी त्या घडये थावन तुमच्या कुशव्यांत आसलेल्या त्या बाळाचो तुमी मोग केलो, ताचे जतन घेतले आनी 9 म्हयने ते प्रसूव जाता पर्यंत कळनासतना त्या भुरग्याचो तुमी मोग केलो. आनी तुमी जर त्या भुरग्याचो त्या बाळाचो मोग केलो त्या गर्भांत आसतना, ते तुमच्या त्या गर्भांत कितलात घाल्लें तें बाळ देवान, त्या देवान तुमचो कितलो मोग केलो ना आसतलो. देवान तुमचो मोग केलो देखून तुमचे मुखांतर एका भुरग्याचें देणें तुमकां फावो केलें आनी एक लग्न बांदान तुमी एक जाल्लीं,
दादलो आनी स्त्री काजारी जोडी ह्या वर्थ्या बेसावाक तुमी आयती जाल्यात आनी तुमचें जिवीत त्या भुरग्या मुखांत आशिर्वाद जाता आसतना देवाक तुमी कळनासतना तुमी अर्घां दिली. वय मोकाळ बाबा भयणीनो, किर्तन 107 आमकां सांगता सर्वेस्पराक अर्घां दिया कित्याक तो बरो. किर्तन 70 आनी 5 वळ 1 अशें म्हणटा, तुका अर्घां दिता हांव देवा, तुका अर्घां दिता हांव, तुजें नांव उलो मारता हांव. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत हरी एका घडये म्हणले बरी ताचें नांव आमी उलो मारलां. सोम्या म्हाका तूं पाव, हांव कश्टांत आसा, हांव पिड्या शिड्या म्हज्या जिवितांत आयिल्ल्या हांव कश्टार आसा म्हणून सोम्याक आमी बोब मारले आसतली आनी विविध डाक्टरां मुखांत चिकित्सा आमकां लाभल्या आसतली. आमच्या कुटुंबाची येतना विविध समस्यांनी आमी वळख जाल्ल्या आसूं पुरो. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी आमच्या विरोध रावल्ल्या वेळार आमकां कितें उलोवचें कितें सांगचें म्हणून आमकां कळनासतना आमी पिसांतूर जाल्ले आसूं पुरो. अशें जालें जाल्यार देवान आमकां ताच्या मोगान तावनू मेकळें करूंक ना. आमच्या जिवितांत कितले कश्ट आयले जाल्यार तो आमच्या सांगाताच आसलो आनी आमच्या जिवितांत ताणें बरेंपण केलां. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या पवित्र साक्रामेंत अजरसच्या जेजू समोर आमी आसा. आमच्या जिवितांत केल्लें सर बरेंपण उडासाक आमी हाडया आनी ताका ह्या वेळार आमी अर्घां दिवया. दयेक करून उबे रावात. तुमचे जबाब अर्घां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. 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 सोम्या तूं म्हजो देव देखून. अर्घां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. तूं रायांचो राय देखून. अर्घां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या तूं म्हजो देव सोमी आनी धणी देखून. अर्घां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या तूं म्हजें जिवीत आनी सर्वस्व देखून. अर्घां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या तूं म्हजो मोग थाय देखून. अर्घां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. सोम्या आमकां बऱ्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी जल्मोवंक फावो केल्ल्या खातीर. अर्घां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. पवित्राना मुखांतर पवित्र सभेचे सांदे आमकां केल्ल्या खातीर. अर्घां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. जेजू पवित्र सभेन तुज्या भावार्थान जियों कृपा लाभयल्ल्या खातीर. अर्घां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. उंड्या रुपार म्हजें आत्मीक खाण जाल्ल्या खातीर. अर्घां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या पवित्र सभेचेर तिच्या सर मुखेल्यांचेर तुजें बेसां ओतुल्ल्या खातीर. अर्घां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या हर एकल्याच्या फिरगेजेचेर तुजें बेसां ओतुल्ल्या खातीर. अर्घां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. लग्ना जिवीत जियेत आसतना दादल्याचेर बेसांवां ओतुल्ल्या खातीर. अर्घां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. लग्नाचें जिवीत जियेत आसतना पुतिनीचेर ओतुल्ल्या बेसांवां खातीर. अर्घां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. भुरग्यांच्या देण्या मुखांतर आमचे कुटुंबां तुवें आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर. अर्घां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत शांती समाधान तुवें फावो केल्ल्या खातीर. अर्घां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. वेचीक पुता भशेन आमी कुटुंबांतल्यान पयस गेल्ल्या वेळार फाटीं परत आमच्या कुटुंबाक तुवें फाटीं हाडिल्ल्या खातीर. अर्घां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. आमी वाव करच्या जाग्यार आमकां तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर. अर्घां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. दिसपडटो ग्रास जोडच्या खातीर विविध वाटो आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर. अर्घां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां लौकीक शिक्षणा मुखांत आमचो फुडार तुवें बांदून हाडिल्ल्या खातीर. अर्घां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. आमचे मदें लायक मुखेली तुवें फावो केल्ल्या खातीर. अर्घां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू. आमी सूख कर तुजें ता पयस वेता आसतना बॉक्सनाचो साक्रामेंत आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर. अर्घां आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू.
परगांवांत आसलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक तुवें बरो फुडार तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्यान जिसो तांकां सर विघ्नां आनवरांतल्यान तुवें तांकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्यान जिसो आमचो तूं अपरिमीत मोग करताय देखून अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्यान जिसो बाबा भयणीनो आमच्या जिवितांत जायते बरेपण जेजून केलां जेजून सांगलें तें उतरां मागा तुमी घेतल्या सदां तुमकां मेळटलें बडया तुमकां उक्तें जातलें न्ही जाय की जो कोण मागता तो घेता सोतेल्याक मेळटा बडयतल्या उक्तें जाता आमच्याच जिविताचेर एक नदर आमी घालया कितले फावटी आमी मागल्लें कितले फावटी वस्तू सुकोवन केल्ल्या वेळार भायर पडल्या वेळार आमी सोदुल्लें कितले फावटी आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हेरांचें सांगातपण आमी सोदुल्लें हेरांच्या घरा वचून आमी तांचें भागील बडयल्लें आमच्या गरजेक पाव म्हूण आमी विसारलें एकणेय तर आनी एका रितीन जेजू आमच्या मागणेक ताणें फळ दिलां आमी सोदता आसतना भायर पडले वस्तू आमकां ताणें फावो केल्यात आमच्या गरजेक हेरांच्या बागेल आमी धाडयतना ती आमच्या कुमकेक पावल्यांत आनी आमकां संतोश दिला तर म्हाका भावांनो आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत केल्लें सर बरेपण सोम्यान केल्लें तें बरेपण उडासा काडटा आसतना आमचो तो सोमी कळनासतना मोग करता ताच्या मोगांत आमी जियोंक फुडें सरया तो आमचे संगीत आसा एका आवय भशेन तो आमकां तसो सांगात दिता आमचो तो पोशण करता आमच्या गरजेंचो स्पंदन करता तर त्या सोम्या थंय आमी एक जावया आमी ह्या वेळार मागोवंक आमी आयल्या सर आमी दिवेक मारया सर आमच्यो गरजो उडासाक आमी हाडया कोणेय सांडल्यार हांव तुमकां साडी सोना एक आवय तरी आपल्या नेणट्या बाळाक सांडीत हांव तुमकां साडी सोना म्हणटा तो सुदैव तर त्या सोम्या मुखार आमी आसाव आमचे सर गरजो ह्या वेळार उडासाक आमी हाडया त्या सोम्याक आमी समर्पण दिवया पवित्र सभे खातीर आमी मागया आमच्या देशा खातीर आमी मागया थोड्याच दिसांनी येलिसांव जावचें आसा हे येलिसांव बऱ्या तरान जावंक आनी ह्या येलिसांवांत आमी एकल्यानी आमचो मत दिवंक आनी ह्या मुखांत आमच्या भारत देशाक बरो सरकार फावो जावचे खातीर आमी मागया आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन आज खाजरी जोड्यां बसत मागता आसतना तुमी तुमच्या स्त्री आनी तुमच्या दादल्याचो उडास काडा तुमच्या मनांतच ताचें नांव तुमी काडा आनी ताका तुमी सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण दिया ताचे खातीर तुमी मागा दादल्यानो तुमच्या स्त्रियेचो तुमी उडास काडा तिचें नांव तुमच्या मोतीन तुमी काडा सोम्याच्या पांयां तळात तिका तुमी समर्पण दिया फाटल्या 7 वर्सांत हांव तुमी तिचे संगी वा ह्या जोड्या थंय तुमचो कायदो तुमी पाळन आसात मोगाचें जिवीत तुमी जियोवन आसात तुमच्या कुटुंबांत तुमी आशिल्लें सगळें बरेंपण सोमी तुमकां फावो करून दी म्हूण तुमी मागात आमच्या सर युवा जाणां खातीर आमी मागया ताचें शिकप तशेंच ताचो बरो फुडार तांकां फावो जावचे खातीर आमच्या प्रायवंता खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या प्रायवंताचो उडास आमी काडया तांचें जतन घेवच्यांक तांचें जतन घेवंक जाय आसलें बळ बरी भलायकी तांकां फावो जावं दी खातीर मागया आमच्या फिरगजेच्या लोकां खातीर फिरगजेचें मुखेलपण घेवच्या फिरगज येजाका खातीर सहाय्यक फिरगज येजाका खातीर वस्ते येजाका खातीर तांकां सोम्याचें मिसांव दिलां
ते सोम्याच्या मिसांत आनी धैर्यान परगट करूं त्या क्रिस्त मोगू ताच्या हाती आसलेल्या लोकांक दिवंक पावस जावचे खातीर आमी मागया. सर आमच्या मोतींत आसलें त्या समा ह्या वेळार आमी उडास काडया आनी प्रत्येक जावं तुमी खंयच्या त्या समा खातीर आज प्रत्येक जावं मागोवन आसात परत त्या साव तुमच्या उडासा काडा आनी त्या त्या समा खातीर आमी मागया. तस्सू अपरमेत मोकोचो जेजू म्हाका आनी तुका हांगासर जमलेल्या आमा सुमेस्तां कोणा पासून आमी मागता तांकां सर्वांक तो आशिर्वादाने बरोवन दी आनी आमकां संतोश दिवं दी. बऱ्या भलायकेचें देणें फावो करून मागोवन आशिर्वादाचें गीत ह्या वेळार आमी गावया. Itia voda sacramenta sesanaman kuruya Ubiya rupa bodha novioriti adaya Salvom vecha ascătuișmea Săsna, săsna Eka starea mărsita Tuca dogaicea spirita Sama sami na varta प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडमणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुज्या कुडेच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिसेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. Amen. सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती ओढवलसा जीवनात तुझ्या सर्गीच्या जीवनात तुझ्या सोमिया
ह्या मिसाक तेसांव मॅट्रिल्डा रॉड्रिगस तिच्या आत्म्या खातीर आमी हें मीस भेटोवचें. सर्वेस्पर देव तिका ससनाचें सूख फावो करून दी म्हूण सांगून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आयच्या दिसा आमचे संगत आसा आराधन सोलोन व्हरून हे मीस भेटोवंक मनादीक बाब जॉन बॅप्टिस्ट मॉरस इंदोबेटो पिरगजीचे विगार. भोव पयस जावन ते हांगासर आयल्यात. तुमच्या नांवें तांकां हांव मोगाचो स्वागत मागतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. जिवंत क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो आनी भुरग्यांनो, पास्कांच्या काळार आमी आसां आनी आज पंपय मायेक भेटोवन दिल्लो दीस ह्या फिरगजेंत आनी ह्या आराधनांत ह्या मिसांत आनी ह्या नोवेनांत वांटेले जावंक आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या. पंपय माय आमकां सांगाता हाडटा, सांगाता दवरता आनी देवा लागीं वेची वाट आमकां ती दाखयता. कशें मुरयेन जेजूक ताच्या मिसावांत भरपूर सांगात दिलो. देवाची खुशी आपल्या जिवितांत तिणें केली आनी बापाचें योजन आपल्या जिवितांत मांडावळ केल्ली ती आपल्या जिवितांत खरें करूंक ती फुडें सरली. तशेंच आमच्या जिवितांत देवाचें एक योजन आसा. तें योजन आमच्या जिवितांत कार्यकत करूंक आमी सदांच आमचे प्रयत्न आमी चालू दवरूंक आसा. त्या वाटेन आमी चलता आसतना तो सुमी ताचो सांगात आमकां दिता. तर ताणेंच भेटयलेलें हें बलिदान आमी भेटोवंक फुडें वता आसतना मोगाळ बाबा भयणीनो, तो सुमी आमकां आमचे हात धरून तो चलयता, आमकां सारकी वाट तो दाखयता. त्या वाटेन आमी चलूंक फुडें सरया. कुटुंबां जिवितांत, लग्ना जिवितांत एक दादलो आनी स्त्री सांगता येवनो आपलें कुटाम ते बांदून हाडटा आसतना एकामेका हात धरून ती फुडें वेतात. उपरांत आपल्या भुरग्यांक हात धरून ती चलयतात आनी तांच्या जिवितांत तोच सर्गेचो बाप बेसांव घालता. तर म्हाका आनी तुका त्याच बेसांवांनी तो नेटोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आनी ह्या बलिदानान पावते परे वांटेले मिसांचे खातीर आमी केली सर पथकां आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. आमी पातकी म्हणल्यार वळखून सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुणयो विचारू सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायट हादारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबोड अपराध. ह्या पासून भगिमो सदां संवकार मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनादी घरांतून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकुळट करूं आनी आमचे पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्तो काकुळट क्रिस्तो काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया प्रार्थुया. प्रेतेच्या बापा, आमी तुजे भुरगीं हांगा एकठांय जाल्या. आमचे मदें तूं राज आनी आमची मागणी आयकून घे.
तुवें आमकां बाबार्थाचें आमोलेक देणें फावो केलाय तशेंच तुज्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवणपणांत ससनाक आमकां वांटो दे. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरीत करो देव तुज्या सोबे पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतली वाचप. त्या दिसांनी धर्मदूत सोडून हेर समेस्त भवार्थी जुदे आनी समारीच्या प्रांतांनी शिंपडले. थोड्या भक्तिवंत मनशांनी स्टेफनाक मातयेक पायलो आनी ताचे पासत व्हड विळाप केलो. पूण सावल पवित्र सभेचे देसवाट करूंक वावुरतालो. घरान भितर सरन दादल्यांनी तशेंच स्त्रियांक भायर व्हरून हाडन तांकां तो बंद शाळेंत घालतालो. पूण शिंपडलेले भवार्थी सगळ्यांनी बरी खबर परगट करीत गेले. अशें फिलीप समारियाक शहराक गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो. ताची शिकवण आयकून आनी तांणी केल्ली असर्यां पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जम्यांनी एका मनान गमान दिलें. देंवसार लागलेल्या सबार्तावन अशुद्ध आत्मे किकराटो मारन भायर वेताले. जायते आरमरले आनी पांगळे गुण जातले. ह्या पासून ते शहर व्हड संतोशान आसले. देवाचें उतारे. भुमीच्या निवासानो देवाक आनंदाची बोब उठया. भूमीच्या निवासानो देवाक आनंदाची बोब उठया. भुमीच्या निवासानो देवाक आनंदाची बोब उठया. ताची महिमा गीता गायनाई वर्णिया. ताची कीर्तन गजया. देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कर्तुवां. निवासानो देवाक आनंदाची बोब उठया. सगळी पृथ्वी तुज्या मुखार सरपडटा. तुजी वखणी करता. तुज्या नांवाची कीर्त गायता. भूमीच्या निवासानो देवाक आनंदाची बोब उठया. दर्यो ताणें सुकी धरण जाता पर्यंत सुकयलो. सुकलेल्या आळांतल्यान लोक फाय भिजयनासतना उतारलो. त्या पासत आमी ताचे उद्देशी आनंद पावया आनी तो आपले पदवे सदांच राजवट चलयता. भूमीच्या निवासानो देवाक आनंदाची बोब उठया. उभी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. पुताक सत्मणतेल्या हर एकल्याक सस्तीक जिवीत मेळटा. हांव सुताका निमाण्या दिसा जीवन कर्ण उठयतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्यावेळी जेजून लोकांक सांगलें, हांव सुतो जिवीत असो उंडो. म्हजे ससी येता तो केदींच बुकेवंक सोना. म्हाका सतमणटा तो केदींच ताणेवंक सोना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखलां तरी तुमी म्हाका सतमाणिनात. बापान म्हज्या आदीन केल्लें सगळें म्हजे ससी येतलें आनी म्हजे जशें येतल्याक हांव केदींच पयस करिसोना. कित्याक हांव सर्गीत तावणू देंवून आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय, बागार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हज्या आदीं दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये. बागार निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठयचें म्हणून. पुताक देखतेल्या आनी सतमणतल्या प्रति एकल्याक
सासणीक जिवीत मेळा जाय. येस म्हज्या बापाची कुशी हांवें तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. देवाचे उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो, ह्या दिसांनी कठीण धग पडल्या. घरा तावणो ह्या आमच्या फ्लॅटा तावणो भायर येता आसतना सूर्य ह्या सुर्याची किरणां आमचेर पडटा आसतना इतलें हूण वा धग जाता की तडवूंक आमकां जायना. आनी ह्या वेळार आमच्या हर एकल्याचें मागणें, देवा एक बरो पावस धाड, देवा एक बरो पावस धाड आनी ही भुमी थंड कर. आनी फाटल्या दिसांनी थोडे कडेन पावस पडलो. बेलतांगडे कुशीन एक सुमार 25 मिनटां पावस आयलो. आनी हो पावस पडल्या उपरांत 2-3 दीस जाले आज सकली भुमी ती पाचवी जाल्या. उदक घालन कितलें उदक घाल्यार तण जिवशें आसलें तें आज वाडोवन आयलां. कारण उदक घाल्लें आमी पायपांनी वा स्प्रिंकलरांनी, पूण देवान मळबार तावणो आकाशा तावणो उदक वतलें आनी सगळी भुमी थंड केली आनी भुमीत आशिल्लें तें जिवशेंपण भायर उदेलें आनी वाडोवन आयलें. पळयतना एका रितीची व्यत्यास दिसून येता. आनी म्हाका भोगलें इतल्या दिसांनी उदक घालें पूण असलें थंड पळोवंक ना. पूण 3 दिसांनी असलें थंड खंय तावणो वाडलें. ताका जाप मोगाच्या बाबा भयणीनो, देवाची रचना कितें आनी देव ताच्या रचनाक कशें पोसता म्हणलें आमी समजूं येता. त्याच रितीन मोगाच्या भावांनी भयणीनो, देवान आमचो हर एकल्याचो मोग केला आनी ताच्या मोगान आमी बरयल्ल्या वेळार आमचें जिवीत त्या थंडा बरी वाडटा, त्या जडा बरी वाडटा आनी आमी सांगूंक पावता की आमच्या जिवितांत इतलें सकड बरेंपण खंय तावण जालें. आनी हाका जाप आमचो मोग करचो देव आमचे संगी आसा. आमचो मोग करचो देव आमचे संगी वावुरता आनी देखून हें सगळें बरेंपण जाता. तुमच्या जिविताचेर एक नदर तुमी मारा. असले सवाल तुमकां उदेलां गे हें कशें साध्य जालें. थोडे फावटी तुमकां जाप मेळोवन आसूंक पुरो, थोडे फावटी तुमकां जाप मेळ्ळ्या आनी ती जाप हांवें देवा लागीं मागलें. हांवें मोरये मुखांत देवा लागीं मागलें. हांवें नोवेनाक वचून त्या पात्रोणा मुखार देवा लागीं मागलें आनी म्हजें मागणें देवान आयकलें आनी देवान म्हजें तेसांव म्हजेर आशिर्वाद घालो. हाच्या पयल्या वाचप आमी आयकलें म्हाका बाबा भयणीनो धर्मदूतांचें कृत्या पुस्तकांतलें. आनी थंयसर स्तेफाना विशयांत फाटल्या दिसांनी आमकां आयकूंक मेळ्ळें. आनी स्तेफान कितें करता? स्तेफान जिवंत क्रिस्ताची सुवार्ता तो परगट करता. जेजूच्या उतरांक तो साक्ष दिता. मात्र न्ही, तो तेंच उतार आपल्या उतरांनी आनी करण्यांनी तो परगट करता. कशें साध्य जालें? साध्य जालें जिवंत जेजू ताचे संगी आसुल्लो. जिवंत जेजून ताका बळ दिलें आनी त्या बळान ताणें जिवंत क्रिस्ताक ताचे उतर ताच्यो करण्यो ताणें परगट केल्यो. आनी पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा स्तेफानाची तो उलोवप आयकून, ती शिकोवन आयकून सानेद्रीचे सांदे वा अधिकारी ताचे रागान भरले आनी ताका लागाड काडूंक ते फुडें सरले. आनी आमकां कळीत आसा
फातोर मारन ताका जिवेश मारलें. आनी म्हाका बाबा भयणीनो, त्या सोमयाच्या मोगान बरलो स्तेफान मरतना तरी तो भियेना. बघा कितें म्हणटा तो मरता आसतना कशें जेजून त्या कुर्साचेर आपणाचो जीव समर्पण दिता आसतना म्हणली ती उतरां, बाबा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत हांव ओपोवन दिता. ताणें सांगलें तें खरें, पूण ताणें सांगलें तें बाबा तांकां बक्षी. कितें तें करतात तें ज्ञानांत म्हळें. हें ताका सांगूं कशें 7 दीस जाले. 7 दीस जाले देवाच्या मोगान तो बरलो आनी देवाचो मोग निमान रक्ताचो थेंब वळटा पर्यंत ताणें तो मोग ताणें प्रगट केलो. आनी स्तेफान मोगाच्या बाबा भयणीनो, निमाणें मरता आसतना इट्ट ताका फातोर मारून ताका जिवेशी मारलो जाल्यार तो म्हणटा खंय वो अपराध वो गुन्यांव तांचेर मांडी नाका म्हणून तो देवा लागीं मागता. म्हाका आनी तुका असली उतरां उलोवंक साध्य गे ना. बागार क्रिस्ताचो मोग स्तेफानाच्या काळजांत आसलो आनी क्रिस्ताक ताणें आपणाचो एक श्रेश्ठ व्यक्ती करून घेतलो आनी त्या क्रिस्ताची उतरां ताच्या उतरांनी ताच्या जिवितांत ताणें पाळ्ळें. देखून आज आमच्या जिवितांत त्या देवाचो मोग कितलो म्हणलें स्तेफाना विशयांत आमकां कळीत जाता. मात्र जेजूचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा आसतना देवाचो मोग कितें म्हणलें कळीत जाता. आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें तेंच देवाचें उतर, हांव जावन आसा सगळींत हांव देवून आयलो जीव उंडो. आनी जिविताचो उंडो म्हणलें जेजू आपणाकच तो साक्ष दिता आनी हांव दिता तो उंडो सासणीक जिवी दिता तसलो. खंडीचा मोगाच्या बाबा भयणीनो, हांगासर जेजू देवाचो पूत जावन ह्या संवसारी आयलो आनी जेजू आपणाक देवाचें प्रतिरूप म्हणलें तो थंयसर ताका प्रगट करता. आनी कोणें म्हाका पळयलां ताणें देवाक पळयलां आनी कोणें देवाक पळयलां ताणें म्हाका पळयलां. कित्याक हांव म्हजे सकी येवंक ना, बागार म्हाका धाडलां एकल्यान आनी ताची खुशी करचेंच म्हजें मिसांव आनी हांव तें ताची खुशी करन हांव म्हजें जिवीत जियेतलो म्हळें मात्र न्ही तो त्याच प्रमाणें ताचें जिवीत तो जियेलो. मोगाळ बाबा भयणीनो, म्हाका आनी तुका त्याच मिसांवांत आमकां वांटेली केलां. जिवंत क्रिस्तान हाडिल्ली ती सुवार्थ आमच्या जिवितांत आमी जियोंक आसा. फावाना ती आमी आमच्या जिवितांत हांव आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी ती प्रगट करूंक आसा. मात्र न्ही त्या सुवार्थेक आमी साक्ष दिवंक आसा. कशें स्तेफानान ताच्या जिवितांत साक्ष दिली आनी प्रत्येक जावन मार्तीर तो मेलो आनी डिसेंबराच्या 26 ताचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना क्रिस्ता खातीर ताणें ताचें रगत वरयलें. आमच्या जिवितांत मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमकां स्तेफाना बरी आमचें रगत वारोवंक आमकां अवकाश मेळचो ना. जेजून कुर्सार मेल्ले बरी जेजू बरी रगत वारोवंक आमकां अवकाश मेळचो ना. बागार निती खातीर थोडे फावटी कांय उतरां आमकां उलोवंक अवकाश मेळटा आसतना, कांयलें बरेंपण करूंक आमकां अवकाश मेळटा आसतना, त्याग सॅक्रिफायस करूंक आमकां अवकाश मेळटा आसतना तें एक मिसांव म्हणून जेन्ना हांव स्विकार करता आनी त्या मिसांवाक हांव स्पंदन करता, त्या मिसांवा मुखार आनी एकल्या कांयलें बरेंपण करूंक हांव शकता. खंडीत जावन सोम्याचें उतर म्हज्या जिवितांत कार्यागत करूंक म्हाका साथ जातलें. देखून आज आमी मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, राणी मारिया आमकां कळीत आसा. एक धार्मीक भयण जावन तिचें जिवीत ती जियेली आनी दुबळ्याच्या हक्कां खातीर ती झुजली. पूण कितें जालें? दुबळ्यां खातीर झुजतना समंदर सिंग म्हणल्याक ते मुखेली विसतात, ताका पयशे कवयतात, आपणाचो करून घेतात आनी ताका सुरी घालन बसता वोन घालन सुरी घालन खोसावन म्हणले बरी राणी मारियाक जिवेशी मारतात. आनी आमकां कळीत आसा त्याच क्रिस्ताक साक्ष दिल्ली राणी मारिया आनी जे कुटाम त्याच मोगाक साक्ष जाल्ली त्या समंदर सिंगाक बक्षितात. मात्र न्ही आपणाच्या कुटुंबाचो एक सांदो म्हणलें स्विकार करतात. आनी पळया क्रिस्ताचो मोग न्ही केवळ उतरांनी बघाल करण्यानी आपल्या कुटुंबांत एक पूत जावं एक भाव जावं ताका स्विकार करतात आनी क्रिस्ताचे बावल्या ताच्या जिवितांत उद्देश करतात. सोम्याचें जिवीत खरें, सोम्याचें जिवीत एक आरसो. तो आरसो कशें आमचे मुखामळ आरशांत पळयल्ल्या वेळार हांव कित्याक आसा तेंच म्हाका दिसता. तर म्हज्या जिवितांत क्रिस्ताची मौल्यां म्हज्या जिवितांत आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमची करून घेवन आमी फुडें गेले जाल्यार
आमचे मुखामळो आरशांत पळयल्ले बरे आनी म्हज्या फाटल्यान रावण क्रिस्त म्हाका पळयता आरशांतल्यान आनी म्हज्या सांगाता रावण तो म्हाका आदार जाता तो म्हज्या फाटीचो कणो जाता आनी म्हाका तो शाबासकी दिता तर मोगाळ बाबा भयणीनो आयच्या दिसा ती शाबासकी आमी घेवंक फावो की दादलो आनी स्त्री एकाजारी जोडें जावन कुटुंबां जियेतना येस मोगांत जियेतात उतराणींनी करण्यांनी सांगता जियेतात उतराणींनी करण्यांनी साक्ष दितात आनी त्याच साक्ष जियेतना तांच्या जिविता मुखांत कुटुंब अभिवृद्धी जाता भुरग्यां बाळांचें येणें तांकां एक गिफ्ट जावन खाणीक जावन दिता त्या भुरग्यांक वाडयतना त्या कुटुंबाचो आशिर्वादी जाता आसतना परत क्रिस्ताचो मोग उतराण आनी करण्यांनी त्या कुटुंबां रुथा जाता आसतना आमच्या कुटुंबा खातीर आज आमी देवाक अर्गां दिवया आमच्या वडिलां खातीर देवाक अर्गां दिवया आनी आमच्या जिवितांत तांच्या मुखांत सोम्याचो मोग प्रगट केल्ल्या खातीर त्याच क्रिस्ताक आमी साक्ष जावया आमेन. सशी बापा आयल्या ओंडो आनी वायन आस पेटयता स्वीकार करते मोन परता आमकां तुका समर्पिता वावरांचो ओंडो गोवाचो जालो तुझे कडेन तो बदलचो पळोवंक मिस्तेर कोर्साचो कर आमकां तुज्या मोगाचो कर तुज्या साकरी विसाचो. म्हज्या भुरग्यानो बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमच्या हातांतलें हें बलिदान सर्वेस्पोर देवाच्या मनाक मानतात असलें म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा ह्या पास्क परबेचे संभ्रमे वरवीं आमचे काळजां सदां संतोश बरयत आसूं आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचो वो पास्काचो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या सक्त सैमाक नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भशेन सस्नाच्या संतोशाक आमी पावूं ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्पोराक उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकाणू फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पण अदेक करून या उत्तम काळार तुज्या महिम्याचे कीर्ती आनी वाकाणी वर्त्या दबा जेन्ना आमी करची कित्याक जेजलो आमची पास्काची बली तांचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकाचो लांब युग सोंपलो विवाडलो संवसार नवो जालो आनी मनीस संपूर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषा उल्हासा सगळो संवसार आनी सगळ्यांचे सर्व दळबार निरंतरे गायतात तुजे मुखार. संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका
बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरून सोसूंक बेच्या हादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणचे. तेच परी जेवण जाता आसतना खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी आणटलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी ससणी खर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत हें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करा. बावडता सोगट परगटुया जेसू तुझे मरण आम्ही समर्पणता तुझे पुनर्जीवन को आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवाणपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करताव आनी हो जिवीताचो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिताव तुज्या मुखार येवंक आनी जी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड रगत सेवतले आमी सुमेस्तां पवित्रत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगलास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीठ पाऊल आमच्या गोबळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मरण पावल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मरण पावल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मोकामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्त तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव आमकां मरे देवाचे माये संगती भगवान तूं झुजे तिचो पोती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घीवन मनोवया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशें सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितां तशें आमची पातकां मुगस आनी आमकां तळ्ळें पडो दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवेतां सवस्काय आमकां दी सर्गेंचें बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोश आनी अत्रेक्षांक आमकां
तुज्या उदकाक कुळतें सरपत कडेन सुटय आनी सरा कांतांतली वाठय. कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्तान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर इश्ट घाल आनी तुज्या खुशोर म्हणजे शांती दिन एक पोटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याचे शांती सदांच खाल तुमचे सवय आसूं. तुमच्या सवय आसूं. मग असो एक वेळ असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिया. संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आमकां आपण लाभला. आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमी तरी म्हणशे म्हाका पवडना पूण त्या उतानीच म्हाका भलायकी मेळटली. काळीज म्हजे अशीव आसा, काळीज म्हजे लारेव आसा. ये जेसू सेवच्याक तुका ये बेगीन भोगता म्हयन्यान तुज्या. तूं बरो गोडी हांव तुजी शेळी हरे घडी रावता. तानबुके वेळी बगसून पाकां मेळ्ळी सरो दिवून पोसता. काळक्या अंतरारी दिवो सावो येता. संवसारी सोमो जाता. ये बेगी हांव मोग तुजो करता. काळीज म्हजे आशीव आसा, काळीज म्हजे लारेव आसा. ये जेसू सेवच्याक तुका ये बेगीन भोगता म्हयन्यान तुज्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परामशा बापा आमचे सडवण सांबरा म्हणून आमी तुका गोवा सवण आनी ताका सुवाम भेटयल्यान आनी तुवें परतून आमकां तें सदणी बदलून पुनर्जिवान जाल्ल्या जेजूचे कुवडान रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आनी सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या
क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. बॉम्बे रोजा सायबिनीच्या मानाक नोवेन उपकार मागची मागणी. फातकाच्या खताविणे जल्मले अंकुवारी आनी पवित्र रोजारीचे राणी भावार्थस्क जावन खोटेपण जैतेवन जावच्या ह्या दिसांनी आदी म्हाका अनुभवती आसलेल्या पोंपईच्या पुर्विल्ल्या गांवान तूं राणी आनी आवय जावन तुजो पाट बांदून तुवें खुशी वेल्या. बॉम्ब्यांक आनी देवसराक नमस्कार करून आयिल्ल्या जाग्यात हांव तूं आज देव कृपेची आवय बरी काकुळतीची भंडारां संवसारार चराय कुशेनी उदार मनान वाणताय. तुवें हे देवळा काकुळतीर राजवड चलोवच्या त्या पाटात हांव मोचेरी अंकुवारी मरये तुजे काकुळतीचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराचे हे देवळा गरजेन आसच्या म्हजी काकुळत करी. कितलेशा जाणांक तूं काकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयले बरी म्हाकाय दाखय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीण आनी पवित्र रोजारीची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता. नामान राणये काकुळतीचे माये नामान आमच्या जिवाक अमृत आनी बरबशा आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोंडांत आसता अस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता. तर तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या खुशीचें सदैव फळ जेजू आमकां दाखय. हे दायळी हे मोगाळी हे दुलोबी अंकुवार मरये भाग्यवंती देवाचे माये आमा बसोत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसवण्यो आमकां फावो कर. बॉम्बे माय मारिफात फाटल्या दिसांनी देवान आमकां केल्ल्या सर्व बरेपणाक दिल्ल्या आशिर्वादांक आमी अर्गां दिवया. एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. एकल्या बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. दोगां जाणां मेळिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर अर्गां दितात. हांचे सांगता आमकांय मेळिल्लीं आशिर्वादां उपकार आमच्या मती हाडया. काळजांतावन पंपय माय मारिफात देवाक आमी आतां अर्गां दिवया. अर्गां दिवचे मागणे. पंपयेच्या फालक्यांत रोजारीची राणी म्हूण उलो करतना खुशी पावचे. हे जेजूच्या पाप कतनातले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोवसड उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकार वंतेनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटी येतां. म्हजो वर्तो मोखची खरी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयल्ले तुजे थंय हांव येतां. म्हज्या खंतीन तुवें म्हाका सण घालूंक ना. म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बुजयलां. म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळसय केलां. कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवड घाल्ल्या वेळार तुवें हे माये पंपईच्या तुज्या सिंहासनांत थावन काकुळतीच्या एका दिश्टीन म्हाका संतोश भरीत केलां. भावार्थान तुजे लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ली आसाय. तुजें बरेंपण आनी कश्टतल्यांची तूं कितले बिरमोत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत असलें जाल्यार सर्व रसना तुजे ससे धांवून येती. हांवें आनी समिस्त मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सर्गराजांत आशिर्वसले पंपई माये तुका अर्गां जावं. आमेन. आमी बसया.
आमचें तेंच आव्हान पंपय माया मरिफात देवाच्या पांयांतळी दवरया. 6 जाणांची पिडा गूण जावच्याक, 8 जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक, तेगांक बरी सैरीक फाव जावच्याक, 4गांक बरें काम मेळच्याक, 2 कुटुंबांनी समाधान मायमोग रास करूं, तेगांनी आमाल पिवण तावन सुटका जोडच्याक, एकल्याचें घराचें काम बऱ्या तरान आखेर जावच्याक, दोगांचे जागाचे समस्ये परिहार जावच्याक, एकल्याचो व्यापार बरो जावच्याक, तेगांक परगांवाक वचूंक विजा बेगीन मेळच्याक, दोगांचें पैण बऱ्या तरान जावच्याक, दोगांनी चिंतिल्लें काम जावच्याक, एकल्याक बरो फुडार फोव जावच्याक, दोगांक वायटा विघ्नां आनवारांतलें दुस्मानाच्या हातांतलें राखून व्हरच्याक, तेगांच्या कोर्तीच्या केजींत जीख मेळच्या खातीर, ह्या सर्व तेसावां खातीर सांगातच आमचे लागीं मागूंक सांगल्या तेसावां खातीर आमी जावन मागता म्हूण बसयलां तांचे खातीर आतां आमी प्रत्येक तरान मौनपणी मागया. आज 3रो बुधवार खाजरी जोड्यां खातीर प्रत्येक तरान मागचो दीस. ह्या दिसांनी ह्या वर्सा नव्यान खाजर जाल्ल्या सर्व तरण्या खाजरी जोड्यांक उगडास काडून तांचे खातीर मागया. जे खाजरी जोडी विविध समस्याक लागून कश्ट जातात तांचो उगडास काडून मागया. चिल्लर कारणां खातीर वेगळ्या सराक चिंतून आसात ह्या खाजरी जोड्यां खातीर मागया. आमी दिंबी गेल्या. वगडास कर ये बोवदायळ अंकवारी मरये, तुज्या आसऱ्याक धांवल्लो तुजो आदार मागुल्लो, तुजी मध्यस्थी सोदलोलो कोणूच तुजी कुमोक मेळनासतना पाटी गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकोंक ना. हे फातयेणें धैर घेवन तुजे ससी धांवन येता. हे अंकवारीची अंकवारी म्हजे माये तुजे ससी येता. फातके आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्या देवपदाचे आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. हे मरये तुजे लागीं फातयेणेर मागले वरवीं कितले संवसारां तुजो आदार सोदूंक म्हाका नवें धैर्य मेळटा. कसलेय कुरपा जोडूंक कुशी व्हरतल्यांनी तुज्या कोंता मरिफा जोडयेत म्हूण तुवें सा दुमगाक बसयलां. देखून तुवें दिल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परतता. पंपय गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासून तुवें जायतीं अजापां चलयल्या. तर तूं आमचीं दुकां पुसूंक आनी आमचे कस हळू करूंक कुशी व्हरताय. आनी हांव सगळें म्हज्या काळजान आनी जिव्या भावडटांत तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारतां आनी तुजी काकुळत मागतां. भोव पवित्र रोजारीची माये गळाय करिनाका. बगा तुजे भळादीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर. आमेन. भगवंती अंकवारी हांवें तुका वर्णिशें कर. म्हज्या दुस्मानाचेर म्हाका बळ दे. भोव पवित्र रोजारीचे राणये आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावसूंक खातीर प्रार्थुया. हे देवा तुजे क्लेस्त पुतान आपल्या जिणे मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं सस्नाच्या बचावेचें इनाम आमकां जोन दवरलां. भगवंत अंकवार मरयेच्या भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळतना तांतू आटापल्या समी फाटला करिसो आनी तांतो बसयले आमी जोडिसें कर म्हूण तुज्या लागीं परतांव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. आमी पिडेस्तां खातीर मागया. सोम्याचे नावे आमचो आधार. सर्गाणी सोसा सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं.
तुमचे सव्वे आसो. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळा सोडोवच्याक आनी पिडेस्तां भलायकी दिवच्याक आमचे परी तूं मनीस जालोय. बाबार्थान तुज्या ससी आयिल्ल्या सुमेस पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरन तांची पिडा तुवें गूण केली आनी बरे भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरांच्या पिडेक वळख जावन कोश्टूच्या आनी तुजे आवयची पंपय रोजार मायेची मजत मागूंक हांगासर आयिल्ल्या सुमेस पिडेस्तांचेर तुजे दयाल दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर. त्या मोरेपाक तुजे गूण करचे सकत तांचेर देंवोवन दी आनी सर पिडेशिडेंतले आनी वायटांतले निवारण कुडीची मोतीची आनी आत्म्याची बरे भलायकी तांकां लाभोवन दी. अशें तुजें थंय गूण भावार्थान जियोंक आमकां फावो करून मागता जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. आमची तकली आमी बागोवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाड दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमचें जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर पदवेदार देवा आसो, बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्मे आसो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदांच रावो. आमेन. आयच्या दिसा हांगासर येवन हें आराधन चलोवन व्हरून हे मीस भेटोवन अपरबासो प्रसंग देवन पिडेस्तां खातीर विशेश तरान मागल्याक मनादीक बाप जॉन बॅप्टिस्ट मॉरस इंदो बेटो पिरगोजीचे विगार सोडून हे 2 वरांचें पॉयंट करून ते हांगासर आयल्यात. तांच्या लागीं हांवें हांगासर इजे हे नव्यानाचे मीस भेटे इजे म्हूण विनंती केल्या वेळार संतोशान जायत म्हणून ते आज आमचे सांगता. तांच्या ह्या मोगाच्या सेवेक तुमच्या सुमेस तांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसा वावरांत तांकां आमी सर्व बरें करया. हे सगळें भक्ती कार्य रेकॉर्डिंग केल्या डिवायन वर्ल्ड टीव्हीच्या मालकाक आपुरबायचें संगीत दिल्ल्या जॉन फेरार आनी कोयरिस्तांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी कुमगाराक आयिल्ले वरी मुखार येवचें. पवित्र तेलान तुमचेर आमी मागतेलो. आमचे पासून मागताव आमी खालदेपणी हरसितो तुका पंपय माये अजापांची गाये वर्णितो तुका आमचे माये शिगुणाची शिगाये हरसितो तुका पंपय माये अजापांची गाये वर्णितो तुका आमचे माये शिगुणाची शिगाये कष्टांत दुखांत संगी राव माये उजवाड फांकोन आमच्या अस्कत मेटा परवशान मागता रोजा राणी सांबाळ वर्तन आमच्या हातांत हरसितो तुका पंपय माये अजापाची माये वर्णितो तुका आमचे माये शिगुणाचे शिगाये पंपय रुजार माये विनंती कर. पुता सोय आमकां मोरया शिवाते आमच्या दिसवणांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.